म्हजें नांव अमरेश धर्मा तामणकर। हांव ह्याच लालबाग वाड्यान रावतालो। भरपूर वर्सांचो आमचो हें आसलेलो की भरपूर फावटी आमी प्रपोजल घातलो पण हो जावंक ना। पण ह्या कारणान आमचो थ्रू पंचायत हो पास जावन येयलेलो आसा आनी तशेंच आमचे कारखंडे भयण इनिशिएटीव घेवन हो केल्लो आसा। तसोच सरानो आमच्या मये मतदारसंघाच्या आमदारान सुद्दां बरी आमकां हें दिलेली आसा आनी कसले प्रश्न आसा जाल्यार आमी करून घेवया म्हणून सांगलेलें आसा आमकां। म्हजें नांव अपेक्षा उसपकर। हांव लालबागान रावतां। पयलीं हांगा घर बांदलेलें पळय तेन्ना हांगासर सॉकपिटाचो असो इश्यूज नासलो। म्हटल्यार कितें आसलें, पयलीं गटर आसलो न्हू, गटर पयलीं घरा बांदली आनी मागीर हें गटर जालें कळ्ळें। आनी त्या गटराक लागून मागीर पयलीं लोकांनी पाणी बिणी गटरान सोडून गेलें, सो तेन्ना डेंग्यू मलेरियाचो हो प्रॉब्लम जावपाक लागलो। मागीर आतां आमच्या सरपंचान आमकां कितें सांगलें, सगळ्यांनी आपापल्या घरांनी सॉकपीट मारा। सॉकपीट मारल्या कारणान कितें जातलें, जिरवणीचें सगळें उदक तितून वयतलें आनी गटरान वयचें ना। त्या खातीर दुयेंसां लोकांक जावची ना आनी सगळे जाण दुयेंसां मुक्त जातले म्हणून आमी हें आतां सॉकपीट मारपाचें थारयलां आनी मारलां हांगासर। सॉकपीट हांगा आतां वाड्यार सगळ्या फूल वाड्याचेरूच मारलेली आसा। कमीत कमी ना म्हटल्यार 10-12 घरां तरी आसा, 25 आसा जेंकां हें सॉकपीट आतां मारूंक लायिल्लें आसा। लालबाग हो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचे स्किमी अंडर सगळ्यांक घरां एलॉट जाल्ली थंयसर। म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100 स्क्वेअर मिटरां ही घरां आसली आनी त्याच घरांनी म्हाका दिसता थंय एक 40 घरां आसा कितें। आनी 40 घरां म्हाका आमचो एक थंय नालो आसा, मेजर नालो, जो आमच्या वाळवंटी न्हंयक कनेक्ट जाता। आनी हो नालो म्हाका दिसता 20-25 लाखाचो 3 वर्सां पयलीं GI फंडा मार्फत पास जाल्लो आसा। वर्क ऑर्डर बीन ऑलरेडी दिल्ली आसली समीर कन्स्ट्रक्शनाक। आनी जेन्ना हांव निवडून येयलो फाटलीं 1.5 वर्सां तो इनॉग्रेशन प्रवीण जाट्यान नाल्याचें केलें, परंतु तो 1.5 वर्सान नालो कांय जावंक ना। जेन्ना हांव निवडून येयलो हांवें समीर कन्स्ट्रक्शन, आमचे MLA आनी त्या लोकल्सांक घेवन मिटींग घेवन अक्षरशः 1 वर्स सगळ्यां कडेन एक ट्राय केली की सक्सेसफुली तो नालो आमचो डेवलप जावचो। परंतु जाता जाता दीस अशे वतात गेले आनी आयज जेन्ना आमी 2-3 मिटींग आमदाराच्या सहकार्यान घेतले तेन्ना आमी हेल्पलेस जाले, कारण आमचे कडेन मिटींग्यो घेवनूय तेजो जे रिजल्ट कंक्लुजन जे येता ते 0 येताले। शेवटाक ना इलाजान हांवें एक 28-30 घरांक नोटिस्यो काडल्यो लालबागांच्यो आनी त्याच बरोबर हेल्थानूय जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें 8 दिसां पयलीं। आनी जेन्ना हांवें तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडेंटान घेवन सांगलें की पळय हो जो वाडो आसा आमी डेवलप सुंदर वाडो करतले जाल्यार खंय तरी डेवलपमेंट जाय, खंय तरी तुमचे सेफ्टी घराचें पाणी तुमी नाल्यान सोडटा, सगळे वेस्ट उडयता, हे खंय तरी तुमच्याच जिवाक हानिकारक आनी मारक आसा। तेन्ना आमी खंय तरी हायजिनीक रावया, अनहायजिनीक क्रिएट करूया नाका। अनहायजिनिकान प्रत्येकाच्या हेल्थाचो इश्यू जावं शकता, मे बी मलेरिया, डेंगू। कित्याक वन टायम जर जिरवणी मारली जाल्यार आमचो सगळो सुटावत जाता। हे आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक घेवन भुरग्यांक मातसो प्रोत्साहन दिवन आनी आमकां मेन हेल्प करपी अमरेश, सत्यम, मागीर अशे खूब 10 भुरगे वाड्या वयले आसा, कितें शशांक, अशे वेगवेगळ्या भुरग्यांनी अनिकेत म्हण खूब भुरग्यांनी हेल्प केलो, 10-15 भुरग्यांनी। आनी तेंच्यांनी फुडाकार अमरेशाच्या आनी दिनेश उसपकराच्या फुडाकारान सगळ्यांक डोर टू डोर वचून सांगून की आमी जिरवणी मारूया कितें। आनी आयज म्हाका दिसता 8 दीस जाले प्रत्येकाच्या घरान वेल अशे लायफ लाँग जिरवणी मारप चालू आसा। आनी ह्या ऑलमोस्ट 4 दिसान म्हाका दिसता आमच्या नोटिसीची आनी हेल्थाच्या नोटिसीची दखल घेवन ईच एंड एवरी घरांनी म्हाका दिसता सॉकपीट मारपाक चालू आसा, जेणे करून एक आमच्या खातीर हो पंचायतीचो विनींग पॉयंटूच म्हटल्यार जाता, कारण हायजिनिकाच्या दृश्टिकोनांसून आनी लोकांच्या हेल्थाच्या दृश्टिकोनांसून वास आमकां येता। आमच्या घरा समोर ती खळी, तेका लागून बेगीन जावचें म्हणून हांवें जागो सुद्दां तुका दिला। कॉन्ट्रॅक्टरान आतां 4 म्हयने सामान हाडून उडयलां, थंय बेगीन सुरू करचें। उदीक सद्या बंद जाल्लें आहा, जळारी खूब कमी जाल्या, उदीक बंद केल्या जाल्यार सोंप्यार बसोंक मेळनासलें।
वास आनी फक्त जळारी. मातशें तुमी सुरू करपाचें करा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.